Speaker sir, I stand to support the demands. Specific fast उलयता स्पीकर सर. फायर एंड एमर्जन्सीचेर उलयता आसतना इतलेंच सांगता की हांवें लास्ट टायम असेंब्लीन मागिल्लें की रिस्क अलावन्स तांकां मेळची म्हणून ती अजून मेवना. ते आपल्या जीव म्हणजे धोक्यान घालून काम करतात आनी तांच्या खातीर तांकां रिस्क अलावन्स तांकां मेळची. फायर स्टेशन आमचें स्टार्ट जालां काम पूण मातशें स्लो आसा. सीएमान ताजेर लक्ष दिवन मातशें त्या कॉन्ट्रॅक्टराक वर्क स्पीडअप करपाक लावचो. आमचें वास्को एकदम कॉम्पॅक्ट आशिल्ल्या कारणान आमकां खूब कडेन आमची व्हडलो फायर टेंडर वचूंक शकना, म्हणजे खूब एरिया कॉन्जेस्टेड आसा आनी त्या खातीर एक धाकटो फायर टेंडर जो सगळ्या कडेन वचूंक शकता हो सीएमान आमकां करून दिवचो. सेकंडली एकूच फायर डिपार्टमेंटाचे एकूच करून मागणी आसा की फायर म्हणजे झाड बीड एकदां डेंजरस असले जाल्यार ते माननात. सो तो कितें तरी एक एक्ट काडून म्हणजे तांकां परमिशन दिवचें नाल्यार तांकां एम्पावर करचें तुमी की तें झाड मारपाक म्हणून, नाजाल्यार तें झाड कोसळून ते मागीर कापपा येता. सो ते एक एक्ट हाडपाचो करचो. स्पिकर जर होमाचें उलयता आसतना सगळ्यांनी उलयलां आनी होमगार्ड्साचो विशय आसा तो म्हाका दिसता प्रामुख्यान ऑन प्रायोरिटी सीएमान हातान घेवन तो सेटल करचो. आज खुबशे आमचे अंडरस्टाफ्ड पोलीस स्टेशन्स आसा आनी आमचे कडेन शॉर्टेज पोलीस कॉन्स्टेबलाची आमकां सदांच आसता आनी त्या खातीर सपोज होमगार्ड्स हाजे भितर मिक्स केले नाल्यार होमगार्ड्साक मेन स्ट्रीम पोलीस सिस्टमान हाडले जाल्यार म्हाका दिसता ही शॉर्टेजूय कमी जातली आनी एडिशनल बर्डन पयशांचो पसून सरकाराचेर पडचो ना. आनी जाता जाल्यार म्हाका दिसता तांचे कितें तरी विलिंगनेसा खातीर प्रॉब्लेम आसा, थोडे वचूंक सोदना, पूण म्हाका दिसता सीएमान सपोज तांकां कोण विलिंग आसा म्हणजे त्या हातूंतले होमगार्डांतले कोण जॉयन जावपाक विलिंग आसा तांकां एक विलिंगनेस विचारलें जाल्यार म्हाका दिसता खुबशे जाण जॉयन जातले. तांकां जाय ते जॉयन जातले, तांकां नाका सिनियरिटी खातीर नाल्यार कित्या खातीर ते रावतले. हातून एक बरें जातलें की आमच्या पोलीस डिपार्टमेंटाक मातसो इल्लो तेंको मेळटलो आनी तांचें काम जातलें. नाल्यार ते अजून पर्यंत जी 7-8 वर्सां तेंचें काम आसा तें फक्त लॉ एंड ऑर्डर खंय खंय आसा थंयच तांकां डिप्लॉय केल्लें वता. सो तो हो इम्पॉर्टंट इशू म्हाका दिसता सीएमान एड्रेस करचो. फायनान्साचेर उलयता आसतना आमकां ऑक्ट्रॉय म्युन्सिपालिटीक मेळटालो तो आतां बंद जालो म्हणजे GST जातकूच आनी इन लिव ऑफ दॅट कॉम्पेन्सेशन थर्ड स्टेट फायनान्स कमिशनान प्रपोज केलां तें तुमच्या कॅबिनेटान पळोवन एक्सेप्ट केलां. तें केलें जाल्यार म्युन्सिपालिटीक डेव्हलपमेंट करपा खातीर थोडो तरी फंड मेळटलो आनी ताचे खातीर तांचेय फायनान्शियल स्टेबिलिटी तांकां हें जातली. पब्लीक वर्क्साचें उलयता आसतना जालें एकूच हांव कितलो फास्ट करता पळय तरी. पब्लीक वर्क्साचें उलयता आसतना पयलीं खंयचोय डिपार्टमेंटान फोडल्यार तोच डिपार्टमेंट ते पुरून लेवल करतालो. आतां एक नवो ऑर्डर काडला की ते PWD करतले म्हणून सगळे. अजून पर्यंत PWD आनी ते डिफरंट डिपार्टमेंट्सा भितर कॉर्डिनेशन ना आनी ताच्या खातीर त्रास जाता. सो तो एक हें करून तांचें कॉर्डिनेशन सारकें जावचें. इलेक्शनाचे एकूच लास्ट मुद्दो म्हणटा की आज खुबशे लोक आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन न्ही सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा जे मेल्या जे ट्रान्सफर जाल्या तांची अजून नांवां आसा आमच्या भितर आनी त्या खातीर तो इन्फ्लेटेड फिगर जाला. सो इलेक्शन कमिशनाक BLOक एक शिटकावणी दिवची नाल्यार तांकां रिसर्वे करपा लावची आनी जे डेड आसा नाल्यार कोण ट्रान्सफर जाल्या नाल्यार डबल वोटींग कोणाची आसा तांची सगळी डिलिशन करची आतांच. इतले हांव मागणी करतां. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात GNH.